आयज आमी आयडीन येयल्ली. आयडीन जे आयज पेशंट जे लायनीक उबे रावल्या ते पळोवन आनी तेंचे एटेंडंट जे लायनीक उबे रावल्या ते पळोवन आयज भरपूर वायट दिसलें. सांगपाक म्हटल्यार आमचे अरविंद केजरीवाल जे आमचे नॅशनल कन्व्हेयर आसा तेंच्यांनी एक घोशणा केली गोंयांत की 10 लाख इन्शुरन्स एक फॅमिलीक, हेल्थ इन्शुरन्स एक फॅमिलीक गोंयकारांक दिवचे म्हणून. आनी सीएमाक प्रपोज केलें की ही जी स्कीम जी इन्शुरन्स पॉलिसी जी आसा ती प्रत्येक फॅमिलीक गोंयकारांक मेळची म्हणून. कारण म्हटल्यार कशें आसा, आयज जे हे भोगता, आयज जे पेशंटाक गोंयांत भोगता आमच्या आयडीन तर पळोवपाचें ना, इतकी लायन लागता. ती तर पॉलिसी तर अरविंद केजरीवालान जी प्रपोज केल्ली आसा ती तर पॉलिसी तर गोंयकारांक मेळ्ळी जाल्यार हांगा इतक्यो लायनी लागपाच्यो कमी जातल्यो. प्रत्येकाक एक चॉयस मेळटलो की आपल्या खंयच्या तरी प्रायवेट हॉस्पिटलान वचून आपलो ट्रिटमेंट करपाचो म्हणून. दुसरें कितें काय म्हटल्यार समज तर गव्हर्मेंटाक जेन्ना इव्हेंट करपाक जेन्ना गव्हर्मेंटा कडेन जायते पयशे आसा ते पयशे तर हे गव्हर्मेंट हे आमच्या इन्शुरन्स स्किमीचेर तेंच्यांनी डायवर्ट करून तर प्रत्येक फॅमिलीक तर 10 लाखाची तर तेंच्यांनी पॉलिसी करून दिली जाल्यार गोंयकारांक भरपूर सोय जातली. तेंय तर तुमचे कडेन जायना जाल्यार गोंयकारां कडेन हांव मागतां की ह्या जे येता त्या इलेक्शनाक जर तुमी आम आदमीक तर भरपूर मतांनी तर जितून दिले आनी आमची तर सरकार घडली जाल्यार प्रत्येक फॅमिलीक आमी 10 लाखाचे इन्शुरन्स स्कीम करून प्रोवायड करतले. दुसरें म्हटल्यार आयज आमी हांगसर आम आदमी पार्टी किंवा आमचे फोंडेकार जेन्ना हॉस्पिटलान येवन आमी सीएमाचेर उलयले पयर, सीएमाक लोकांनी पयर म्हटलें की फोंडेकारांनी म्हटलें की प्रॉमीस सावंत म्हटलें, सीएमाचें नांव चेंज करून प्रमोद सावंता जाग्यार प्रॉमीस सावंत करचें म्हणचें अशें लोकांनी म्हटलें. त्याच बरोबर जेन्ना हांवें अशी स्पीच हांगसर दिली, थोडे जे कार्यकर्ते जे आसा बीजेपीचे ते म्हाका किंवा म्हाज्या वांगडच्यांक इनडायरेक्ट धमकी दिवपाक लागले की आमी तर तोंड सांबाळून उलयलें ना, सारकें तर आमी उलयलें ना जाल्यार आमकां तें कितें आसा तें दाखयतलें म्हणून. म्हाका दाखोवपाची गरज ना आनी म्हाजो जागो वयर काडपाची तुमकां गरज ना. हांव फोंडेकार, हांव जल्माक फोंड्यान येयल्लो आसा. जसो तुमी जल्माक फोंड्यान येयला तसो हांव जल्माक फोंड्या येयला. म्हाजे लोक फोंडेकार आनी म्हाज्या फोंडेकारांक लागून हांव सदांच आवाज काडटलो. पूण हांव तुमचे कडेन मागतां, आयज सीएमाक फोंडेकार म्हणटा प्रॉमीस सावंत, हें तर हॉस्पिटलाचें काम बेगीच्या बेगीन जालें ना, 2 म्हयन्या भितर अपग्रेड तर जालें ना जाल्यार सीएम सर तुका अख्खे फोंडेकार न्ही अख्खे गोंयकार तुका प्रॉमीस सावंत म्हणटले. सो तुमी तुमचो मान राखा, रेस्पेद राखा आनी हे फोंडेकारांक लागून हें हॉस्पिटलाचें काम जाता तितके बेगीन अपग्रेड करून फोंडेकारांक दियात. फोंडेकार म्हणजे आमचे लोक, तुजे लोक. तूं आयज फोंड्यान म्हणटा की फोंडेकार आपले लोक म्हणून, जाल्यार ह्या फोंडेकारांक लागून काम करून दाखय. हांव म्हाज्या खातीर कांय मागना, हे आमच्या फोंडेकाराच्या स्वास्थाक लागून मागता. आनी हें मागता जाल्यार तुमी म्हाका तर चॅलेंज करता, म्हाका तर तुमी धमकी दिता जाल्यार ती धमकी घेवपाक अवश्य रेडी आसा, एनी टायम रेडी आसा.